नमस्ते. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे समस्त वीक्षकांक आमगेलो मैसूरचे परमळ कार्यक्रमाक स्वागत. वेगवेगळ्या गांवां दाखोवन येवन हांगा राबून मैसूरचे परमळ चडोवच्याक कारण जाल्लेले सामान्य जनाले असामान्य व्यक्तित्व परिचय कोण दिवचे कार्यक्रम मैसूरचे परमळ. आज ही आमगे नोटसाची श्रीमती ममता किणी. ममता किणी लोटू संवाद करचे फुडें तिगेलेक सानू परिचय कोण दिता. ममता किणील जन्म 1971 इस्वींतू मंगळूरान जाल्लो. हांगेल बापू सू टी माधव नायक आनी हांव सू दिवंगत श्री मीरा नायक. हांनी मैसूरचे दिवंगत श्री बालकृष्ण किणी आनी श्रीमती आशालता किणी हांगेल मालगड सून. श्री अशोक किणील पत्नी. हांकां 2 चेल्या चेडवो बालकृष्ण किणी आनी रोहन किणी. हांगेल सून वसुधा किणी. ममता किणील शिकवण SRWS मुंबई आनी सेंट ॲन्स मंगळूरांत जाल्ले. BCom डिग्री मंगळूरचे कॅनरा कॉलेजांतू हांणी घेतली. अविभक्त कुटुंबांतू सून जावन आयलारी हांणी सामाजीक जावन मस्त सक्रिय जावन आसाची. मैसूर GSB सभाचे कार्यकारी समितीचे सदस्य जावन आनी सांस्कृतिक समितीचे सदस्य जावन 17 वर्ष दाखोवन अनेक सांस्कृतिक चटुवटिकेंतू भाग घेवचे मात्र न्ही, समाजाचे बायल मनशांक एक आदर्श जावन आसाची. कावेरी महिला समाजाचे संस्थापक सदस्य जावन महिला समन्वय समितीचे निमंत्रक जावन सेव करता आसाची. इतली मात्र न्ही, हिंदू धार्मिक मत्तु धर्मादाय दत्ती इलाखेंतू कर्नाटक सरकार द्वारा मैसूर जिल्हा व्याप्तीक चुनायत जाल्लेली सदस्य. नमस्कार ममता. नमस्कार. तू अनेक संघ संस्थेंतू सदस्य जावन संस्थापक निमंत्रक जावन कितलीकी वर्ष दाखोवन समाजात सेव करता आयले. हे गुण तुका सान दाखोवन आशिल्ले की तुगेल वार्डीक जातरी तुगेल घरची वातावरणान तुका आसक्ती आयली? नाही, असं सकड कार्यक्रमांत भाग घेवचो जेवो तेचे लासून दिवच्यो या सकड म्हाका म्हगेल स्कुलांत न्हू आशिल्लें, सान 2 आशिल्लें. क्रीडांत जेवो स्पोर्ट्स जेवो एक आमगे स्कुलांतू क्लास एक्टिविटीज म्हणून आसता आशिल्ले. तांत भितर एक हांव मुखार वचून 1 घंटे कार्यक्रमांत आमी कितले कार्यक्रम देविता ह्या सकड पुरो प्लॅनिंग करून ते लासून हांव घेता आशिल्लें. सो स्कुलांत कोणू ते कॉलेजांत तशी वाडले. कॉलेजांत कोणू वालडीक जातरी म्हाका म्हगेले मायंकय हालसलांतू एक्टिविटीजांतू मस्त तांकां एक अभिरुची आशिल्ल्यान म्हाका तांणी मस्त प्रोत्साह केले. सुरे म्हाका तांणी स्टेजार वचून फॅन्सी ड्रेसा कॉम्पिटिशनांत पार्टिसिपेट करचे भाग घे म्हूण सांगून प्रोत्साह दिले. तशें वचून नाटक की आमगेले समाजांतू नाटक आनी करता आशिल्लें तांतू हांव भाग घेवचें आशिल्लो. तशी अन्य चटुवटिकेंत हांव भाग घेवन तशी मुखार वता आयली. जे सान 2 म्हाका असले कल्चरल एक्टिविटीजांत मस्त एक अभिरुची आशिल्ली. तुमगेल कॉलेज दिसांतूय तशी आशिल्ली की? वय कॉलेजांत कसं जालें म्हळ्यार 2nd PUC येयली तेन्ना हांव कॉलेजाचे वायस प्रेसिडेंट जालें. सो तशी हांव मुखार वचून हांव मात्र न्ही, म्हगेले आमगे एंटायर पुराय कॉलेजांत आशिल्ले पुऱ्या विद्यार्थ्यांक विंगड चटुवटिकेंतू तांणी भाग घेवच तशी इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन या सकट जाता आसतना आमी ते मुखार वचून लिडरशीप आमी ते मुखार वचून तांकां भाग घेवच तशी आमी कोरता आशिल्ले. सो ती जबाबदारी हांव घेवन करता आशिल्लें. मैसूरांतू कावेरी महिला समाजाचे संस्थापक सदस्य तुमी. ताजे चटुवटिकांनी कसन जाता आसा? कावेरी महिला समाज आमी चेडवां खातीर समर कॅम्प, मागीर आमी ओल्ड एज होम थंय वचून आमी सर्वीस करता. म्हळ्यार सकाळ वचून एक दनपार तांगेलो आसून तांगेला उलोवचकी, तांकां केस ओळोवचकी, तांकां जावका आशिल्लें तशें तांकां सुमार फांती घालका म्हूण दिसता तशी. आनी तांकां नेल्स तांगे नंगकुटांनी कट करचे जावो एकल्याक तांगेला उलोवन बेसका म्हूण आसता. सो उलोवन असल सकल आमी सर्विसीस नावे तांकां तांदूळ पावीत कसन तांकां जावका ते सकट आमी थंय पावीत करता. तशी आमी सर्विसीस करता आशिल्ली जी. तशी जी
सुमार या चेडवाले हांगा वचून आमी तांकां बुक्स मागीर तांकां ड्रेसीस आमी शिवून आमगे बालमेन्स सुमार शिवयतले अशें तांकां वचून शर्ट पॅन्ट शिवून दिवन ते सगळें तांकां पावीत करता आशिल्ले बायल मनशां लंद शिवून दिवन तशें आमी तें पावीत करून तशी सर्विसीस सुमार करता आशिल्ली. मागीर ही महिला समन्वया तर्फेन तुम्ही कसन पुरे सकळ कार्यक्रम आयोजन केलं? महिला समन्वय कसं म्हणल्यार ते एक बायल मनशाक आमी तांकां एक सबल करचें म्हणटा पळय तांगेले पांयार राबची तशी तांकां कसन कोरीत म्हळ्यार एक गायडन्स. म्हाका कसो गोतश ते विचार आतां एक लघु उद्योग सुरू करता जाल्यार एक बायल मनशाक खंयच्यान करिना आतां सुमार बघ येता एक कसन उदाहरण एक पेपर बॅग कोर न्हू आतां म्हळ्यार पुरे प्लास्टीक आनी पुरे बॅन वय सो खंयचे हाका पेपर बॅग्स एक अवंगला बॅग्स ह्या सकड मार्केटा येयला. अवंगला बॅग शिवून तुमी ताका मार्केट कशें करचें नावे पेपर बॅग करून आमी कोरून तांणी कोरून कशें तें मार्केटा पावीत करचें ह्या सकट तांकां माहिती तांगेल कारण करूसून तांकां ती माहिती दिवचें ते तांणी मुखार तांणी चलासून घेवन तांणी ते एक बिझनेस रुपार करता. न्हय वा आमी चपाती सुमार जाण आतां चपाती कोरून ह्या करताची तांकां मार्केट कशें करचें तांकां गोत आसना नावे तांकां ते एक बिझनेस सुरू एक उद्योग सुरू करता जाल्यार लोन जावका म्हूण वयता बँका कशें अप्रोच करचें तांकां गोत आसना. इता बँका लोन घेवका जाल्यार तांणी एक ताका सुमार प्रक्रिया आसा म्हळ्यार प्रोजेक्ट रिपोर्ट म्हळ्यार एक कोरका जाता. सुमार जाणां ते कशें करचें म्हळ्यार गोत आसना आमी तांकां एक सांगताची नावे आमी एक तयार कोन्न दिवन लोन घेवच्याक तांकां आमी एक तर सेतुशें आमगेल विंगर कशें न्हय आमी तांकां माहिती मात दिवचें आमगेल इन्वॉल्वमेंट जो तांणी तांकां उद्योग कोण जाता आमकां निमित्त ताजे निमित्त लाभ कसो आमी खुशी म्हळ्यार एक महिलेक एक बायल मनशेक आमी तिगेल पांयार आमकां राबकाराच्या साध्य जालें नवें म्हळ्यार खुशी म्हयन्यान म्हयनो आमी एक वर्कशॉप म्हूण करताचे म्हळ्यार एक अर्द दिसाचे एक सगळे दिसाचे एक वर्कशॉप तशी आतां फॉर एग्जाम्पल आनी एक उदाहरण एक आमी नेक्स्ट आनी मुखावेल म्हयन्याक कुच्च्यो कापड कुच्च्यो कशी घालचे ह्या सकट सांगना मागीर कापड कशी सारी ड्रेपिंग म्हणटा कापड न्हेसचें कापड कशी न्हेस नीट जावन कशी फास्ट वग्गी जावन एक बायल मनशेन न्हेसून तर तांकां एक आमी टेक्नीक एक कशी ते न्हेसचें हें सकट शिकयताची. तसो अनेक आमी वर्कशॉप करता आसताची. ह्या हातूंत मात्र न्ही हातूंत भितर शैक्षणीक फिल्डांतूय आमी तांतूंत भितर काम करता. फॉर एग्जाम्पल जावन आमी फुडल्या म्हयन्याक टिचर्साक आनी हांकां स्टुडंट्साक वट्ट करून एक आमी सेमिनार केल्लेलो आसा. कशें म्हळ्यार आतां दोगांक एक वतड टिचर्सांकय एक चेडवांक एक शिकोवचें म्हळ्यार एक कोरोना जगतरी मस्त कश्ट इता म्हळ्यार ऑनलायन क्लासीस चल्लेल्यान चेडवांक एक कडेन बसका रावन तांकां शिकोवचें म्हळ्यार एक टिचर्सा चॅलेंज म्हणटा पळय तशी चेडवांक तशी बेश्टें म्हळ्यार तांकां जातरना. सो ह्या हांत भितर तांकां दोगांकय वट्ट मेळोवन कशी एक स्मूथली फूड कशें चलता आशिल्लें क्लासीस तशी कशी कोरीत सायकोलॉजिकली दोगांकय आमी कशी मोटिवेट कोरीत म्हूण सांगून एक कार्यक्रम केलेलो आशिल्लो. भारी एक सक्सेसफूल जावन जाल्ला. ताजे निमित्त चेडवांकय मस्त लाभ मेळ्ळा टिचर्सांकय मस्त लाभ मेळ्ळा. इता म्हळ्यार टिचर्स कसन जाता अशें म्हळ्यार तांकां एक वत्तड शे जावं तांकांय चेडूं तांगे शिकोवचे एक क्वॉलिटी म्हणटा पळय तेवे जालेले चेडवांले शिकचे नवे बरोवचे स्किल म्हणटा पळय तेवे वोणी जालेले. सो ह्या एक आमी कार्यक्रम केलेल्यान तातूंत भितर पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट म्हूण एक तेवे एक आमी सेमिनार केलेलो तातूंत भितर ते दोगांकय मस्त ताजे निमित्त लाभ जालो. आमगेल मैसूर GSB समाजान तुमगेले सांस्कृतिक कार्यक्रम पुरे लायक जावन चलयता आसात तुमी ताजे बद्दल ಸ್ವಲ್ಪ आमगेले वीक्षकांक सांगताच. हांव JSB सभांत एक कमिटी मेंबर जावन येवचे पयस फुडें
3-4 वर्स कंटिन्युअस जावन हांव आमगेले छद्मविषय स्पर्धेंत हांव भाग घेत तशें ते पुराय पळोवन आमगेले समाज आशिल्ले सुरेश नायक मामा हांकां मिगेलान तूं ते पोटेन्शियल दिसले की कसं म्हूण गोतना तांणी तुमी आमगेले कमिटी येवका म्हूण सांगून तांणी म्हाका रिक्वेस्ट करतरी आमी 2004 2004 हांव आमगेले JSB सभा कमिटीन तूं आयली. सो कमिटी येतर म्हाका कल्चरल कमिटीन तुची अवकाश मेळ्ळे. ते मिगेले हांव म्हणचे कसं मिगेले ते स्ट्रॉंग होल्ड म्हणटा पळय तशी म्हाका तांत भितरय मस्त रुची आशिल्ली. कल्चरल एक्टिविटीजान तुची पोट दोन मस्त रुची आशिल्लें. सो तांत भितर म्हाका काम करून भारी खूश जालें. चेडवां खातीर जेवो विंगड स्पर्धे, बायल मनशाक नवे नवे स्पर्धे कस कसन आसा ते आमी हातूंत भितर आमगेल्या कार्यक्रमांत हाडूं. सो मस्त जनाक आमी पार्टिसिपेट करूं करचे तशें आमी अवकाश दिलो. तशी बायल मनशाकय सुमार जनाक तांत भितर रुची आशिल्ले जाल्यार संकोच आशिल्ले बायल मनशाक. सो बायल मनशाक आमी वोट्टू कोरनो म्हळ्यार एकलें करता जाल्यार संकोच आसता. 4 जनांक वोट्टू करचें म्हणल्यार तांकां तें एक धैर्य येता. आतां एक तुमकां उदाहरण एक बायल मनशाक डान्स करचें म्हणल्यार मस्त आश आसता जाल्यार एकल्यान वचचें म्हळ्यार एक स्कुला टायमार कॉलेजा टायमार कोण आसता जाल्यार एक वालडीक जेत्तरी पक्कन एक मुखार वचच्याक एक कशें म्हणटा की म्हळ्यार एक ते एक भावन आसता. सो तांगेल ते संकोच काडूंक कसं केलें म्हळ्यार आमी एक 10 जन बायल मनशाक वोट्टू करून एक कार्यक्रम डान्स जेवो जे एक सांजसान स्किट्ट जेवो ते आमी करूच्या सूर करतरी आत एक ताका एक आमी एक स्टॉप ना म्हणटा पळय खंयचेय कार्यक्रम जाल्यार आमगे पुराय बायल मनश मस्त जन आमी पार्टिसिपेट करचे आमकां इच्छा आसा म्हूण सांगून मुखार येता. आतां कितले म्हणटा म्हळ्यार बायल मनशाक इतले तांकां आतां हातूंत भितर अभिरुची आयला म्हळ्यार आमगेले सभेन तूं आमगेल्या समाजांत आमी सांगले तक्षण की डान्स कार्यक्रम दिवचे आसा म्हूण कळ्ळे तक्षण पुराय बायल मनशां म्हाकाय हातूंत भितर भाग घेवका म्हळ्यार तांणी स्वता जावन मुखार येताचे. आतां कितली परिस्थिती आयला म्हळ्यार इतले बायल मनशाल पार्टिसिपेशन आसा की म्हळ्यार खंडीत आमगेले समाजाचे आतां स्टेज पावना म्हाका दिसता. आतां आमगेले प्रेसिडेंट जगन्नाथ शेणै मम्मा सांगता जाता मम्मा आनी आमगेले स्टेज आनीकय व्हड करी तशिल्ले म्हणून सांगता जाता की म्हणून तशी जाला. तशीच म्हाका सांग दोन हांव तुमकां सांगिल्ले वरी सान नाटकांत स्कुलांत करचें म्हळ्यार भारी एक अभिरुची आशिल्ली. ताका समजावन आतां आमगेले ममता कामत आमगेले समाज आसा लायक नाटक बरयता. तेणें आमकां एक 7-8 नाटकांत तिणें स्वता बरयलेलें आसा. तांत भितर आमकां पुराय नाटकांत एक अवकाश दिलेले ना. आनीकय आमगेले ते भितर वेले आशिल्ले ते टॅलंट आसा पळय ते एक फूल नायला म्हणटा पळय तशें जाला. सो हांव खंडीतय सुरेश नायक मामा आनी ममता कामतीक मिगेल हातूंत भितर एक हांव विसरूं जायना. कित्याक म्हळ्यार मिगेल आशिल्ले ते हिडन भितर वेल आशिल्ले ते एक प्रतिभा पळय ते तांणी आनीकय एक फूल न्यूज तशी तांणी एक कोण दिला ते तांगेलें नांव भारी खूश जाता. आतां कर्नाटक सरकार द्वारा चुनायित जावन तुमी धार्मिक दत्ती इलाकेचे सदस्य जावन आसाचे. त्या इलाकेचे कार्यकलाप कसल नमनेचे म्हणलेले आमगेले वीक्षकांक संक्षिप्त जावन तिळसिया. धार्मिक दत्ती म्हळ्यार राजधार्मिक दत्ती इलाके म्हळ्यार कर्नाटका सगळी राज्याचे देवस्थान तांगेले व्याप्ती भितर येवचे पुराय देवस्थान राजधार्मिक परिशदान पळोवन घेवचे. जिल्हा धार्मिक परिशदा म्हळ्यार ते जिल्लेचे व्याप्ती आयिल्ले देवस्थान मात्र तेवे B ग्रेड आनी C ग्रेड देवस्थान मात्र जिल्हा धार्मिक परिशदाच्यान घेवचे. A ग्रेड राजधार्मिक परिशदा व्याप्ती भितर येवचे. आनी जिल्हा धार्मिक परिशदाक बरी तांगेले एक सलहे दिवचे मात्र कामां ते देवस्थान खंयचे गांवांत म्हळ्यार जिल्हा धार्मिक परिशद म्हळ्यार एक जिल्ले भितर ते तालूक म्हूण आसा. आतां मैसूर जिल्हा म्हळ्यार 7 तालूक आसा आमकां. एक मैसूर, KR नगर, T नरसीपुर, हुणसूर, पिरियापटना, HD कोटे ह्या तालूक आमकां मैसूर जिल्हा व्याप्तींत येता. ह्या व्याप्ती भितर आशिल्ले देवस्थान मात्र
बी ग्रेड आणि सी ग्रेड देवस्थान मात्र आम्ही ताजे बगे आम्ही वचून देवस्थान पळोवची ताजे अभिवृद्धी कार्यक्रम जातच की ना जावं अर्चकांक तांगेल तस्तीक म्हूण आमी दिता तस्तीक म्हळ्यार तस्तीक म्हळ्यार ए ग्रेड देवस्थानाच्या अर्चकांक वर्साक 60,000 म्हळ्यार 60,000 चड तस्तीक दिता म्हळ्यार संभावने तांकां दिताची. मागीर बी ग्रेडांक एक 60,000 ताय आनी 48,000 सी ग्रेड देवस्थानाक दिता. ते पावतस की ना प्रति म्हयन्याक तांगेले अकाउंटाक ते वतस की ना नामे तांगेले आतां पूज करच्याक ते देवस्थान आतां खंयची देवस्थानां आसाची ते देवस्थाना जन येतस की ना पूज समज जाल्यार मात्र जन येताची. तांकां आमी सल्हे दिताची एक जनान येवची तशें कोरका जाल्यार एक देवस्थान कशी चलोवसीत तुमी कशी चलासुका ह्या सकट आमी तांकां माहिती दिताची. माहिती दिवची मात्र आनी हांगा कसं तांकां तोंदरे जातस ते आमी हांकां जिल्हाधिकारी जावं आमगेल्या तहसीलदाराक आमी ते माहिती दिवन तांणी तांचे बगे तांणी मुखावेले तांणी कसन एक्शन घेवका ते तांणी करताचे. आमगेल काम सले हे मात दिवचे नावे तांकां तोंदरे जाल्ले आशिल्ले तांकां आमी तांगेल मुखार एक न्ही 2 फावटी न्ही 3 फावटी जाल्यार वचून आमी जिल्हाधिकारीला वचून जावं तहसीलदारा वचून तांकां आमी तांगेल मुखांतर आमी वचून प्रेशरायज तांकां चिके या करून तांगेल काम करोसून घेताचे तशें म्हणून दुडवा हंत भितर आमगेले हात घालून ना आमी आमकां या करून नावे आमी राज्य धार्मीक परिशदाकय वचून असले सकट जातस तुमी जावका जाल्यार तांणी मिनिस्टर लेवलाकय कमिशनर आसा कमिशनराक ते ताजे बद्दल दूरपावय तशी तांणी इन्फॉर्मेशन तांकां माहिती दिताची. तुम्ही सदस्य जाल्ले मागीर तुमगेल समितीन खंयचेय अभिवृद्धी काम विशेष जावन आसत केला की आमकां आमी एक्चुअल चुनाव जावन येतरी 2 वर्स करोना जाल्लेल्यान आमकां वचून देवस्थाना वचून काम करूंक तशें अवकाश मेळ्ळी. बट जाल्यार आमी कसं करताचे कोरोना टायमार ते किट म्हूण दिताचे हाजे किट म्हळ्यार तांतूं भितर धान्य जेवो ते हांकां अर्चकांक दिवचे म्हूण आशिल्ले ते तेल असल सकट किट पावीत करचे तुमगेले इलाके देखो आमगेले इलाके तुकून धार्मीक दत्ते तुकून. सो एक तालुकाक आमी एक देवस्थान म्हूण आसा एकल्यान एक ते वयसून घेवन ते तांकां पावला की ना म्हूण पळोवचे. इता म्हळ्यार बत्तकी ना गेला की ना म्हणून आमी या करूंक जायना. सो आमी कशें केलें आमगेले आमी पळोवन घेवचे ते समज जेन्ना पावला की ना म्हूण सगळें तें काम केलां. मागीर माहिती मैसूरान तुजे भायर वचचे जाय न्ही मैसूरान तूच आशिल्लें ಸ್ವಲ್ಪ आमगेले धार्मीक दत्ती येवचे देवस्थाना वचून उलयल्याची कसं तोंदरे आत्ता एस पी समाजान करोना टायमार तांकां कसं तोंदरे जावं जाल्ला हांवें आतां पक्कन तांकां ट्रिटमेंट जावका जाल्यार हॉस्पिटलान तूं खंय वचून तांणी ट्रिटमेंट घेवता ह्या सकट तांकां माहिती दिवचे ह्या सकट आमी केला. जाल्यार तितले करूं जत्त आशिल्लें तितलें आमी केलां. आत्तां एक सादारण 1.5 वर्स तुकून आमी कसं करता आसा म्हळ्यार ते वचून फिजिकली वचून आमी थंय वचून देवस्थाना कसं काम जाता आसा ಸ್ವಲ್ಪ देवस्थाना अभिवृद्धी जीर्णोद्धाराक काम जातस ते 2-3 वर्स तुकून राबिल्ले इता राबला म्हूण तांगेला माहिती घेवचे कसन तोंदरे आसा इते निमित्त राबला आनी हे घेतिल्ले कोण करता आसा म्हूण तांकां वचून एप्रोच करून इताक हें काम राबला म्हूण सांगून आनी कसं तांगेले हें आस म्हूण जाल्यार कसं प्रॉब्लम्स आस म्हूण जाल्यार ते आमी हांगा जिल्हाधिकारीक येवन तिळसून ह्या निमतीन काम राबला आनी मागीर ते सॉर्ट आउट करून ते काम करतस. तशें जाल्यार आमी एक 2-3 देवस्थानां आमी एक ते कळिता आमकां येयला आसा त्या देवस्थाना वचून आमी विजीट दिवन वचून ते तांगेले आतां शिग्रारी आमास काम सोर जालां. आनी म्हगेले हांव आतां स्वता वचून पळयले नंतर म्हाका कसं कळिता आयला म्हळ्यार एक देवस्थानाक अभिवृद्धी जावका जाल्यार त्या देवस्थाना आशिल्ले अर्चक आनी त्या गांवां आशिल्ले जनाक
मस्त तांचे भितर अभिरुची आसता समरसे असो का आसूं का की आमगेले गांवां आशिल्ले देवस्थान इता म्हळ्यार सुमार देवस्थानां फुडले आमगेले राया काला दुखून आईन देवस्थान ताजे हिस्ट्री इतिहास परंपरा पळय पळयल म्हण जाल्यार आमकांच कसं कोरया म्हूण आश आसता जे आमी ते गांवतून न्ही जाल्यार आमी ते हात घालूं जाय जन आमकां आयकच्या आयकनाचे थंयची जन सो थंयची जनाक एक ताजे बग्गे सांगून तांचे भितर तांकां एक रुची हाडोवची आसा पळय ते एक मस्त एक व्हड काम ते वय इता म्हळ्यार तांकां इंट्रस्ट आनी अर्चकांक इंट्रस्ट आसल्यार मात्र ते एक देवस्थान अभिवृद्धी जाता नावे तो कितलेय ताका आमी आमी गव्हर्मेंटातून ते एक आमी ताका एक अभिवृद्धी कार्य करची आमी एक दुड्ड सँक्शन करीत सँक्शन करून ते समाज ताका उपयोग जावका जाल्यार कसं करता अर्चकांनी आनी ते आशिल्ले गांवतुल्यानी चिकित्सक पावका खंडित ते जातर ना आनी म्हाका कसं कळिता आयला म्हणल्यार आमगेले देवस्थानाचे सुमार आमगेले व्याप्ती येवचे आशिल्ले सुमार देवस्थानाचे नांव पुरे आमकां ते दिला जाल्यार आमी ते इन्स्पेक्शन ते जागेर वचून पळयतना ते देवस्थान ते ना ते म्हळ्यार विंगड जनान अतिक्रमण करून घेतला हाजे प्रकार जिल्हा परिशदान ताजी पुऱ्या माहिती घेवन कोर्टा वचीत इवन आमगेले हांगा जिल्हाधिकारी कळिता हाण ते आमी केस घालिता जाल्यार केस घालता जाल्यार ताजे प्रती जेवका नवा प्रती आमगेले ना अर्चकांक निमगेल म्हूण जाल्यार तांचे बगे तांकां कसं नाही वतना अशी जावन म्हळ्यार तुमी सांचे कागदपत्र ताजे कसले कागदपत्र कसं नाही ना दाखलो ना आसल्यार ना मुखार वचीत वय आमगेले देवस्थाना जाग म्हूण सांगीत त्या पट्टीन तूं नांव दितना ताजे दाखलोय दिवका आशिल्लो ह्या बग्गेन हांव चड कसं नाही उलोवचें जायना ता म्हळ्यार हे आत्तां जाल्लो विशय न्हय वो सुमार वर्स तुकून चोन आयलो विशय वो आमगेले गव्हर्मेंटान जाल्यार फूड तुकून आमी ताजे ते कोण येवका आशिल्ले बट ते जाय न्ही आत्तां आमकां मन आसल्यार आमी कसं नाही करूं जाता ना ह्या सकट पळयतना मस्त बेजार जाता त्यामुळे आमगे देवस्थानाचे सोत्तू आस्ती कितलकी आमी कळवून घेतिनस सुमार जाग आमी कळवून घेतिनस त्या पळयतना मस्त बेजार जाता एक अविभक्त कुटुंबाची सून जावन आतां माई जाल्ले तुमी तुमगे जबाबदारी आनी हें सामाजीक जीवन उठून निभासून वचचे तुमकां कश्ट म्हूण दिसना ना कित्याक म्हळ्यार रिपोर्ट दवरनो ह्या कोर नाशिल्लीची एक आनी मनशाक एक ते कोरका म्हळ्यार इच्छा आसल्यार लायफान तूं आमगेल्या जिवनांत आमी एक ते समतोलन म्हणटा पळय कोरून आमी ते बॅलन्स करून व्हरचें म्हणटा पळय दोनी आमगेल्या जिवनां घरांत आनी भायल्या सामाजीक जीवन आमी एक समतोलन करून बॅलन्स करून आमी व्हरताचे म्हळ्यार म्हगेल विश्वास तशी म्हाका समजावन म्हाका तसले एक फुडें म्हगेले आनमान म्हाका मस्त ताजे विशयार मस्त म्हाका तांणी सपोर्ट दिलेलो आसा तशी आत्ताय म्हाका वाडीक जातरी म्हगेल मायन जेवो म्हगेल बामणान जेवो म्हगेल चेडवान आतां म्हगेल सून जाल्यार तशीची म्हाका म्हगेल खंयचेय कामान तूं तांणी म्हगेलो टूच म्हाका मस्त तांणी मुखार एक प्रेरणा एक वर्स तूं करी आमी आसाची म्हूण फाटीबला एक भरोस दिवचें म्हणटा पळय सो हांव खंयचेय म्हगेल कामां वतना म्हाका एक हुस्को म्हणना म्हगेल माय जाल्यार इतलें प्राय जाल्यार तांकां 86 वर्स म्हगेल मायक जाल्यार एक पट दिसता म्हाका विचार येता वो तांकां हांव सोण वतस न्हू भायर ते तांणी म्हणटा तूं पुरे हांग म्हाका कोण दोन चमकल्या न्हू हांव ह्या करता तूं म्हगेल कसं हुस्को काडनाका तुगेल काम तूं कोरून यो म्हूण सांगून आनी मस्त म्हाका सपोर्ट दिताची आनी ह्या विशयान तुमी आमगेल्या विक्षकांक कसं न्ही सल्लो दिवेत विक्षकांक आनी ताका स्पेसिफीक जावन हांव बायल मनशाक कसं सांगचें म्हळ्यार तुमगेल्या मना भितर कसं एक इच्छा आसता कोरका म्हणून जेवो एक तुमगेल्या भितर एक टॅलंट म्हळ्यार म्हणटा पळय आसता पळय ते तुमी खंयचेय टायमार दामाटून दवरनाकाचे ते भायर एक सुमार ताका वाट आसा ते आमी सोदूका
आतां एक एक प्रेयर एक खुर्ची म्हूण आसता. सनपणेरी कॉलेजा चमकलेले तेन्ना स्कुला चमकलेले तेन्ना कामां कसं एक्टिविटीज आमी कसं काम करता आशिल्लीं पळय ते आमी आतां ह्या एजार म्हाका करूं जातना. सो ह्या एजार हांव कसं कोरयता म्हाका ते खंडीत म्हगेल्यान ते टॅलंट आसता जाल्यार आमी ते दामाटून दवरूं नजे. ताका एक वाट सोदून ते भायर येवचे तशें कोरता. नावें आनी एक 4-5 वर्स नंतर हांव करेन आतां नाका म्हूण ते खंडीत ते अवकाश आमकां ते वापस जाय मेळना. आमकां शक्ती आसना खंयचे प्रेयर आमी कसं काम कोरता म्हाका तांतू भितर तुमकां अभिरुची आसल्यार ते खंडीतय तुम करता आनी खंडीतय म्हाका वतस आमी तांगेले फॅमिलीचे तांगेले घरा खंडीत तांणी ह्या विशयार आमकां मुखार वचपाक अवकाश दिताची म्हळ्यार म्हाका बरोच आसा. म्हळ्यार आमी बायल मनशाल कसं काम म्हळ्यार सामाजीक काम तांतू पडची न्ही घरान तुले पळोवन त्यावे आमी ते बॅलन्स कोर समतोलनार वेल्ले म्हूण जाल्यार प्रत्येक गृहिणीक खंडीतय अवकाश आसा म्हळ्यार म्हाका विश्वास आसा. आमगेले भितरची प्रतीप म्हळ्यार निपोवन दवरूंक जायना ताका खंयचेय आड येना. घरान तुली इतली व्हडी जबाबदार आसल्यार ते सक्कळ निभायसून इतर विशयांतूय क्रियाशील दाखोवच्याक साध्य आसा म्हणून दाखोवन दिलें ममता तूं आजी. तुमकां विश्व कोंकणी केंद्रा तर्फेन मस्त धन्यवाद. तशीच विश्व कोंकणी केंद्रान आमगेले विविध चटुवटिके ಬಗ್ಗೆ आनी मिगेल हांव कसकसानंत भितर म्हाका अभिरुची आशिल्लें ह्या सांगचे अवकाश दिलेल्याक विश्व कोंकणी केंद्र आनी शीला तुका कोटी कोटी धन्यवाद. धन्यवाद ममता. इतलो वेळ आमगेले कार्यक्रम पळयता आसूचे वीक्षकांक सगळ्यांकय धन्यवाद.